मतदार राजा या कार्यावळीन तुमचं परत एक फावट येवकार आणि आयज आमी पावल्ले आसा कुडचडे मतदारसंघात. माझ्या फाटल्यान तुम्ही जशें पळोवपाक शकता हो जो पूल आसा तो सावड्डे मतदारसंघ आणि कुडचडे मतदारसंघ हाका जोडटा आणि हो पूल खूब महत्वाचो आसा. आता माझ्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें आता एक जो ट्रक गेलो ताजे वयल्यान तरी तुमकां कळ्ळें आसतलें की हांगासर मायनींग जो इशू आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. काय तो इशू आसा काय ना हे सुद्धा पळोवपाचो एक प्रयत्न आमी करतले. मतदार राजा म्हटल्या उपरांत मत जो मारता पळय तो सदांच राजा उरता हे लक्षात दवरा. तुमचे एक मतान मनीस जिखो शकता आणि हरो शकता हे परत परत सांगता, कारण तुमचें मत विचार करून दिवपाक जाय. सद्याचे जे हांगासरले आमदार आसा ते BJPचे आमदार आसा निलेश काब्राल, जे लॉ मिनिस्टर आसा, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, तशेंच पावर मिनिस्टर आसा. आणि कितें तांच्या बद्दल म्हणणें आसा लोकांचे ते बीन जाणा जावन घेवपाचो प्रयत्न करया. डेव्हलपमेंट विकास परत एकदा सोदपाचो प्रयत्न करतले. जाला येस हे सुद्दां आमी सोदपाचो आमी प्रयत्न करतले. एक गजाल ह्या मतदारसंघाची अशें म्हणटात, हांव जेन्ना हांगासर लोकां कडेन उलयतलो की जर हिस्ट्री पळयली जाल्यार 2 टर्माकून चड अजून पर्यंत खंयचोच आमदार हांगासर जिखिल्लो ना अशें म्हणटात. पूण ह्या फावटी कितें आसा स्थिती ते जाणा जावन घेवपाचे प्रयत्न करतले आमी. एक मतदारसंघान जेन्ना आमी हांगासर पावले, एक जस्ट रावंड मारलो तेन्ना एक कळ्ळें की ऑलरेडी राजकारणाच्यो ज्यो गजाली आसा किंवा इलेक्शनाच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो ऑलरेडी सुरू जाल्ल्यो आसा. बॅनर्स जाग्यांचेर लागलेले आसा, वेगवेगळ्या पार्टींचे बॅनर्स लागलेले आसा हांगासर. सो एक गजाल नक्की की इलेक्शनाची कुजबूज जी आसा ती ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा, रंग चढलेलो आसा. सो आतां फक्त लोकां कडेन वचून आमी जाणा जावन घेवया की कितें आसा लोकांचें म्हणणें तें, एंड पळोवया की लोकांक कितें प्रॉब्लम्स आसा ते सुद्दां जाणा जावन घेवपाचो प्रयत्न करया. आयज ह्या मतदारान भोंवता आसतना मयूर नायक जे आमचे स्थानीक रिपोर्टर आसात ते आमच्या बरोबर आसतले आणि तांकां घेवन आमी पूर्ण मतदारसंघ भोंवन मतदारसंघातल्या लोकांच्यो ज्यो गाराणे आसा, जे म्हणणें आसा ते तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सो लेट्स वॉच. मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी सध्या कुडचडे आसा आणि कांय मानेस्त आमच्या बरोबर आसा. तांचें नांव पयलीं जाणून घेवया. तुमचें नांव भाई? विनोद नायक. विनोद भाई, आतां आमी अख्खे गोंयान भोंवतात मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आणि लोकांचे प्रश्न कितें आसा, लोकांक कितें दिसता हे जनतेच्या फुड्यान आनी सरकाराच्या फुड्यान हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. सगळ्यान पयलो प्रश्न, आतां कुडचडे मतदारसंघातले सद्याचे आमदार निलेश काब्राल आसा. हांव एक विचारपाक सोदता की निलेश काब्राल एज अ पर्सन, निलेश काब्राल म्हणून लोक वोट मारतात की BJP म्हणून, कितें दिसता तुमकां? पळय, थोड्या प्रत्येकाला वेगवेगळे विचार आसता. कित्याक थोडे म्हणटा BJP लागून, थोडे पार्टी पळयता न्ही, तेय बी आसा. पूण मेजरली लोक ह्या सायडीक पार्टी पळोवन मारतात काय मनीस म्हणून? ते दोन्ही सांगूंक शकता म्हळ्यार थोडे हय ते बी आसा, मिक्स आसा. बरें, एक म्हाका सांगा की सरकार म्हणटात की डेव्हलपमेंट केलो, विकास केलो म्हणून. ह्या मतदारसंघान विकास जाला दिश्टी पडटा? आसा, उदरगत आसा थोडीशी. हय. मेजर खंयचे जर 2-3 प्रोजेक्ट्स जर जाले हांगासर जे तुमी हायलायट करपाक शकता अशें खंयचे आसा? आंबेडकर सर्कल. आंबेडकर सर्कल. आनी खंयचे आसा? आमगे वॉकिंग ट्रॅक आसा, उदरगत आसा. म्हाका सांगात, ह्या मतदारसंघान जायते फावटी पळयता की ऑपोजिशन वीक जाता खूब. हांगा ऑपोजिशन आसा पूण आसा ती आयडिया म्हाका ना तितली. काय येना. मतदार राजा ह्या कार्यावळीन तुमचो सगळ्यांचो परत एक फावट येवकार. आणि आता शिरफोड ह्या वाड्यार आसा कुडचडे मतदारसंघातले, आणि आमी मतदार राजा जेन्ना म्हणटा तेन्ना मत तुमचें कितलें इम्पॉर्टंट आसा हे लक्षान घेवपाचो प्रयत्न करात आणि मत मारतना 10 फावटी चिंतात. एक मानेस्त आसा आमच्या बरोबर हांगासर. बाई, तुमचें नांव? अशोक कामत. बाई, एक प्रश्न विचारपाक सोदता हांव सगळ्यान पयलीं. आतां हांगासरले जे आमदार, स्थानीक आमदार आसात, जे निलेश काब्राल, कितें दिसता तुमकां लोकांनी जेन्ना फाटल्या फावटी मत मारलेलें किंवा तांकां आतां पळयता आसतना BJP म्हणून पळयल्लो काय निलेश काब्राल एज अ पर्सन म्हणून, कितें दिसता? ना, कितें आसा, हांव सदांच हांव पर्सनली पळयता तो कॅन्डिडेट कसो आसा, कॅन्डिडेटाची कॅपेसिटी कितली आसा आनी तो कितें कितें करूंक शकता पयले खेपे जाल्यार. आनी ते खातीर तशें आमी हें दितात. आतां निलेशाचे बद्दल विचारूंक वचात तर निलेशान कामां केल्याय बी, खूब केल्यात कामां. आनीक कांय इम्पॉर्टंट काम म्हणल्यार ताणें हांगासरली जे इलेक्ट्रिसिटी आसा ती अंडरग्रावंड केल्या. ते खरें एक म्हत्वाचें काम, कारण
ताजे पासून डेंजर खूब जातालो की हें जातालें शॉक लागताले ते कमी म्हाका दिसता की ही खूब बरी गजाल आसा की अंडरग्रावंड केबलिंग आनी आपल्या मतदार पावर मिनिस्टर आसल्या कारणान आपल्या मतदार संघांतल्यान सुरू करप आनी खूब बरी गजाल ही आमकां खूब कडेन आयकपाक आयल्या. सर दुसरी गोश्ट हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. म्हाका सांगा की तुमी म्हटलें तशें कामां केल्या बट सरकारूय म्हणटा की विकास करता, हांगासरले आमदारूय म्हणटा की विकास करता. विकास जाला? कितें आसा विकास हो प्रत्येकाच्या मताचेर अवलंबून आसता, विचारांचेर अवलंबून आसा. हांव म्हणटा समज विकास जाला, दुसऱ्यांचे नदरेन तो विकासूच न्ही अशें जाता किंवा हें विकास केलो तो कोणी जाल्यार करतलोच आशिल्लो अशें बी म्हणटा. प्रत्येकाचें हें तुमी पळयतना विकास दिसता तुमकां? दिसता विकास दिसता. कुडचडे जे 50 वर्सां पयलींचे आशिल्ले ते आज खूब बदल्ला. आतां जे कोण येतात तांचें योगदान खूब आसा तातूंत सद्याचो आसा तो काब्राल आसा. बरोबर. भाई म्हाका सांगात की हांगासर मायनींग जो म्हणटा, कारण कुडचडे मायनींगाचे इशू खूब आहा म्हणटा, मायनींग इशू खरेंच आसा? मायनींग इशू आसा म्हळ्यार कितें इकॉनॉमीचे खुबशे फरक पडला इकॉनॉमीचे. पूण ताजी दुसरी बाजू कितें आसा, मायनिंगा लागून लोकांचे हेल्थ इतले वाडलेले, अस्थमा आनी हे अमके न्ही रोग खूब जाताले आनी हॉस्पिटलां भरतालीं. ती दुसरी बाजूय आसा. आनी इकॉनॉमी लोकांक कामां ती बी आसा. आतां खंयचें हें धरपाचें तें प्रत्येक मनशाचेर अवलंबून आसता. बरोबर. न्ही पूण तुमी दिसता तुमकां की मायनींग इशू हो इलेक्शना कडेन पळयतले लोक? म्हाका दिसना कारण मायनींग इशू हो खूब पोन्नो जाला, ओल्ड जाला. आनी दुसरें कितें आसा, मायनींग शिवाय रावपाची संवय सद्या लोकांक जाल्या आनी मायनींगचे बरे वायट कितें परिणाम आसा तेय बी लोकांक खबर आसा. बरेय आसा तशें वायटूय परिणाम आसता. डबल ट्रॅकिंगाचो खूब इशू जालो, म्हणजे कोल हेच्या खातीर डबल ट्रॅकिंग हो इशू पळयतात सर तुमी हांगासर? कोल गेल्ली म्हाका दिसता 15-20 वर्सां चालूच आसा. हांव पळयतां कोल की तो येता वता. पयलीं उक्ती हें वताले, आतां ते धांपून बी वेगने वतात. आनीक म्हाका दिसना की कोला लागून डबल ट्रॅक बंद करचोसो. डबल ट्रॅक हो डेवलॉपमेंटाचो एक भाग आसा आनी तो जावचो अशें म्हाका पर्सनली दिसता. खुबशे लोकांक ते बंद उडोवचोसो दिसता. ताजे फाटल्यान राजकारणूय आसूं येता किंवा समाजकारणूय आसूं येता. एक लास्ट क्वेश्चन म्हाका सांगा, कितें जर तुमचे इश्यूज आनी आसा हांगासर जे तुमकां जाय की बेगीन सारके जाल्ले, बेगीन बाबा ह्यो गोश्टी जावपाक जाय, एक प्रोजेक्ट असो येवपाक जाय, अशें जावपाक जाय, अशें कितें? ते डबल ट्रॅका लागून ही आतां हें बंद करतात, गेट बंद करतात. ताका लागून कितें तरी हांगा एक अंडरग्रावंड सबवे, अंडरग्रावंड वाट काडूंक जाय लोकां खातीर. ना जाल्यार वयल्यान जालें कितें, हो हांगा स्कूल आसा, त्या सायडीक स्कूल आसा, त्या स्कुलाक हांगा ह्या सायडीची भुरगीं वतली, ट्रॅकाच्या ह्या सायडीची भुरगीं वतली जाल्यार ट्रॅका वयल्यान वचचें पडटा. नाजाल्यार ते खूब पयस वचून रावंड मारून येवचो पडटा. म्हणटकच त्या खातीर एक आसचो सबवे आसचो अशें म्हाका दिसता. बरोबर. म्हाका दिसता खूब फ्रँक ओपिनियन आनी भाई खरेंच बरें दिसलें म्हाका. पयले तुमी अशें आयज अशें आहा की उलयतना तथ्य आनी टॅक्निकली जे कितें आसा त्यो गोश्टी सगळ्यो पळोवन तुमी उलयले. भाई थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमचें. थँक्यू. आतां सद्याचे जे आमदार आसा ते बीजेपीचे निलेश काब्राल म्हणून आसा. तुमकां कितें दिसता, निलेश काब्राल एज अ मनीस, म्हणजे निलेश काब्राल म्हणून जिखून येतात काय बीजेपी म्हणूनय लोक पळयतात ताका बीजेपी म्हणून जिखून येतात? कितें दिसता? आमकां चडांत चड अशें दिसता की निलेश काब्रालान भरपूरशें कामां केल्या, ना अशें म्हणपाचें ना. सरासरी ताणें भुरग्यांक आपल्या शक्यतो कामाकूय बी लायल्यात. आनीक प्लस म्हणल्यार सादारण ताणें डेव्हलपमेंट केला. पयर फाटीं आमी रेल्वेचे हाका सुद्दां तांचे कडेन प्रपोजल घालून आमी मागिल्लो, पूण तेणी एक्सेप्ट केला. अजून काय तो आमकां हें कांय जालें ना. हांव त्या प्रश्नाचेर येता, पूण प्रश्न परतो विचारता की ताका बीजेपी म्हणून पळयतात काय निलेश काब्राल म्हणून पळयतात? आमी चडशे आतां कितें आमकां चडशे ताजी हें वळख जाल्ली कारणान आमी चडशे निलेश काब्राल अशें हाजे वयल्यानूच पळयतात. तुमकां कितें दिसता भाई, कितें म्हणून पळयतात? आमी तशें पळयतात, काब्राल म्हणून पळयतात. कळ्ळें तुका? काब्राल म्हणून हें करतात, बीजेपी अशी ना. काब्राल मनीस म्हणून. हय, ते मनशाचें हें बरें आसा. बरोबर. आतां एक गोश्ट म्हणटा की डेव्हलपमेंट केला, विकास केलो. खुबशे गव्हर्मेंटूय म्हणटा आनी निलेश काब्राल म्हणटा. विकास जाला हांगासर? जाला खूबसो जाला.
विकास झाला भाई झाला थोडंसं उरला सारखं सगळं जाऊन ना पण केला बारीकशो गोष्टी बारीक आहे तशी उरतातच न्ही त्यो अशें आसा म्हाका सांगात आतां हांगासर मायनिंगचो इशू जो आसा तो खूब मोठो जाल्लो फाटल्या दिसांनी आख्ख्या गोंयभर जाल्लो कुडचडे मतदारसंघात मायनिंग इशू आसा बंद जावन कितें प्रॉब्लेम जाला बीन ना तसो कांय प्रॉब्लेम ना कितें दिसता भाई तुमकां मायनींग बंद जालो प्रॉब्लेम जाला मग कांय बारीक लोकांक काम ना तांकां ओनरांक काम ना हें ना अशी त्रासा पडल्यात ना अशें न्ही तें तर सारकें चालू आशिल्लें बरें चलता आशिल्लें अशें सांगपा म्हणजे कळ्ळो का पूण लोक मायनिंगेचो इशू पळोवन मतां मारतले हें दिसता तुमकां आतां कितें आसा हें कांय सांगूंक शकनात कितें आसा प्रत्येकान मनांतले विचार न्ही कितें आतां आमगे वेगळे विचार तेंगे वेगळे विचार आसतात म्हणजे तें कितें म्हणटा तेजें आमी कांय उलोवंक शकनात तें मायनींग आसा कितें आमगे काम केलें आमी कित्याक तेका मारया अशें जाता कळ्ळो का अशें आसता न्ही प्रत्येक हें केलें मनशान अशें म्हणजे पूण तुमकां कितें दिसता भाई मायनींग हो इशू फुड्यान दवरून म्हणजे थोड्यांक त्रास जाला आसतलो थोड्यांक बरें दिसलें आसतलें मायनींग हो इशू धरून लोक मतां मारतले ना तशें करचें ना चडशें मारचे ना ना कितें अशे इश्यूज आसा प्रॉब्लम आसा जे तुमकां कंप्लीट जाल्ले जाय म्हणजे आतां फुडें हें जाल्लें हें प्रकरण हें प्रोजेक्ट अशें जाल्ले जाय किंवा कितें गोश्टी हांगासर आयल्ल्यो जाय कितें जाय तुमकां आनी आमकां चडशें करून आतां पळय आमगे आतां इस्कॉलाच्या भुरग्यां खातीर खुबसो प्रॉब्लम आसा तर भुरग्यांक आतां रेल्वे स्टार्ट करतले इलेक्ट्रॉनीक जेन्ना चालू केलें की ना त्या भुरग्यांनी येवप खंयच्यान सद्याक कितें आसा गेट आसा ती आतां 6 तारखेच्यान बंद करतले अशें पेपराचेर आयलां म्हणटरी आमकां कितें तरी सोय ही पयली जावपा जाय भुरग्यांची यो वच म्हणटा तें जावपा जाय हय कॉलेजीच्या भुरग्यांक तर सामकेंच आतां कॉलेजीचे भुरगे नात किंवा इस्कॉलाचे भुरगे ना आतां तांचे खातीर आमकां मेन म्हणटा तें आनी दुसरें म्हणटा तें आतां पळय आमच्या ह्या सायडीच्यान पळय कितलेशे हें जाल्लें आसा तें आमचे सरासरी निलेश काब्राला कडेन ताणें ऑफर घातल्या तो केन्ना करतलो तें ताका खबर आसतली न्ही कितें म्हणटा तुमी आमी हांगा स्पीड ब्रेकर बी मागल्या रे आनी हांगसरली आतां पळयना तुमी कितले जाल्लें आसा हें बरोबर ना रस्ते सारकें जावचें अशें खुबशे जाणांक प्रॉब्लम न्ही तो हय बरोबर रस्तो सगळ्यांचोच आनी सगळ्यांकूच त्रास जाता मागीर कितें दिसता तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा आतां तेंच्यांनी म्हटलं की ते ट्रॅका सकयल एक अंडरपास आनी बरें हांगा एक 2-4 फॅक्टरी पडच्यो लोकांक कामा खातीर अशें लोकांलें काम मेळ्ळें आमगेलें बरें जालें म्हणजे लोक कामाक लागले म्हणजे कितें करूंक सोदता न्ही आतां बेकार लोक आसा कितें करता काम ना धंदो करप कितें लोकांनी लोकांचे थोड्यांचे अशें पांय की वचोन उडी मारपाची अशें आसा म्हाका आतां सरकार 2000 दिता 60 वर्सां तें जाता कितें अशें लोक साम त्रासां पडलेले आसा काम धंदो ना जाल्यार कांयच जायना न्ही भुरगे पळय आसता आतां सगळी म्हारगाय वाडल्या करतो कितें प्रत्येकाचें हेजें टेंशन वाडटा न्ही अशें आमगे कितें आसा कितें फॅक्टरी घालून कोणाक काम न्ही अशें कितें हय बरें जातलें न्ही अशें म्हागे विचार तातले भितर तें तरी बरें हय तें तरी बरें पळोवया आतां कितें जाता तें म्हाका एक 2 लास्टाचे प्रश्न विचारता भाई हांव म्हाका एकूच सांगा ओवरऑल गोंयचे बीजेपी जे आसा न्ही गोंयचे बीजेपी म्हणटा तेंचे कामकिर्द ह्या सरकाराचे कामकिर्द कशें पळयतात बरें आसा सद्या बीजेपीचें A1 आसा पळोवपाक गेले न्ही सद्या पयलींचे पेक्षा काँग्रेस सरकारांनी पळयलें न्ही तातूंत भितर आज बीजेपी सरकारान खुबशें कितें कितें केल्लें आसा आनी आमी सामकें दोळे मुखार पळयतातय बी न्ही तुमकां कितें दिसता तें बरें बीजेपीन केलें बरें वायट केलें ना लोकांकय बी दिलां थोड्यांक कितें जाता थोड्यांक तें माल वता थोड्यांक बरें दिसता प्रत्येकाक तें राजकारणां हें आसतात आनी कोण पळय तेंचे कोत्र आसात दुसरी पार्टी हे पार्टी ते मेट तें उलयतात न्ही आनी ते उलयता कांय बारीक लोकांक बारीक समाजाक तें खरें दिसता अशें जाता हांगासरले जे स्थानीक आमदार आसा निलेश काब्राल तुमकां कितें दिसता ते निलेश काब्राल म्हणून जिखून येतात की बीजेपी म्हणून कितें दिसता तुमकां बीजेपी म्हणून बीजेपी ह्या मतदारसंघात बीजेपीचो तसो हे आसा हय तुमकां कितें दिसता भाई बीजेपी म्हणून निवडून बीजेपी म्हणून बरें म्हाका सांगा आतां तांचे कारकिर्द कशें पळयता फाटले आतां 2 टर्म आसा ते कशें कारकिर्द पळयता बरें काम केलें तांच्यान बरें जाणकारी तुमकां कितें दिसता भाई काम बरें करता आनीक खंयच्याय टायमार पावता कोणाक कशेंय मदत करता केन्ना गेले जाल्यार तेजा चूक करून कोणाकय मदतय करता तेका लागून तो मातसो हें आहा आवड बरें म्हाका एक सांगा डेव्हलपमेंट आतां विकास सगळे गव्हर्मेंटूय म्हणटा आमदारूय म्हणटा की विकास जाला आपण विकास केला विकास जाला हांगा हय विकास खूब केलो हय विकास जाला विकास दोळे मुखार दिसपडटा न्हू जालो तो दिसपडटा ते सर्कल अशे 2-3 प्रोजेक्ट जर सांगचे जाल्यार कितें आसा
एक तो रोडाचो जालो जाल्यार आनीक तुगेले एक हेंय चालू आहा स्विमींग पूल चालू आहा ते एक चालू आहा म्हणजे अशें आनी तुका हें कांय ना एक जाल्लें आहा तेंच अशें खंयचे प्रोजेक्ट आहा तुमकां याद जाता रोड बी बरें केला हॉस्पिटल बरें केल्लें आहा तेणी आनी निवळसाण बरी दवरलेली आसा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट सुरू जाले आतां जावपाचें आहा पूण जालें व्हडलें रेडी जाल्लें आसा थोडेशें उरलें काम तें जातलें बरं म्हाका सांगात मायनींग इशू जो आसा पळय मायनींग कुडचडे मतदारसंघान आसल्या कारणान खुबशे मायनींग बिझनस आसता हांगासर मायनींग हो इशू आसा हांगासर आसा हय हय पूण बंद जाल्ल्यान त्रास बीन जाता त्रास जातात हय बंद जाल्ले त्रास जाता तुमकां कितें दिसता मायनींग आसा मायनींग इशू आसा पूण चड बंद आहात आनीक बंद नासले कारणान लोकांक कामाची संदी बीन कांय ना मत मारतले न्ही लोक तेन्ना मायनींग इशू दोळ्या फुड्यान दवरून मतां मारतले म्हणजे विचार करता ना ना तशें न्ही जातलें तें आमकां कांय खबर आसा जातलें ना जातलें पूण आमी BJP मारताले अशें ओके ओके मायनींग सुरू जावना तुमकां कितें दिसता मायनींग इशू दोळ्या फुड्यान दवरून मतां मारतले लोक म्हाका दिसना ना मायनींग सुरू जावन न येयल्ले पाटी तेंगेले कितें जाता ना चालू जातलें चालू जातलें म्हणटा कितें जाता जो ऑक्सिजन माल जो आहा तो काडटा तितले 2-3 म्हयने काडटात मागीर परत आसले तशें बंद मागीर हय ऑक्सिजनाचो माल ते हें करतात आनी मागीर ते सद्या आतां कोर्टान काय तांकां हें दिलें ना परमिशन दिलें ना मायनींग सुरू जावं न जावं इशू लोक मतां BJP म्हणून मारतले BJP म्हणून मारतले पूण हे पाटी तुका सांगूंक शकना वॉट ट्विस्ट तुमी ना हे पाटी कित्याक लोकूय कंटाळ्ळ्यात कित्याक हे सारकें सांगना आनी कितें करतना कित्याक हें कोर्टाचो जो निर्णय आहा काय आमी सांगूंक शकना तेवूय सांगूंक शकना कोण सांगूंक शकना न्ही चालू जातलें काय ना वॉट ट्विस्ट तुमी बरो दिलो बरें म्हाका आनी एक इशू हांगासरलो आसा कोलाचो डबल ट्रॅकिंगाचो हो इशू प्रॉब्लम जाता न्ही सद्या हांगा तरी इतलें जावन हांगा तरी जाल्लो आसा हें जाल्लो आसा काम चालू आहा सद्या फक्त ते वटेन मडगांव ते सायडीच्यान मातशें आसा डबल ट्रॅकिंग म्हणजे कोलाचो इशू कोलाचो इशू हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना तो कोणाच्यान लोकल येयला म्हणून तो बंद करून जावचे ना पळय आनी खंयची तुमकां दिसता बाबा कामां जावपाक जाय ती जाल्ली ना जाल्यार हे प्रॉब्लम करतात क्रिएट करता अशें कितें आहा ना एक म्हाका एक सांगपाचें आहा आतां प्रत्येक सायडीन कितें आहा आतां आमी आतां भाडें मारता पायलट कितें हे कोरोना काळाक जें कितें आमकां घडलां तें खरें म्हळ्यार तेंकांय सगळें खबर आहा हांगाय खबर आहा आज 2 वर्सां ते 1 वर्स भितर 40 रुपया पेट्रोल डिझल वाडलां कितें तेन्ना आमकांय कितें तरी मनां दुखता सरकारा भितर आमकांय कितें मनान दुखता कितल्या वाडोवन आज वाडयलें फाल्यां वाडयलें डेली न चुकता म्हयनोभर पेट्रोल वाडयलें कितें तेन्ना हो सरकार हांव ऑपोजिशन अशें ना सरकाराचेर की सरकारान मातशी तरी चिंतपा जाय बारीक मनशांची चिंतपा जाय आतां गॅसूय तसो वाडला गॅस आतां 1000 पावलो की सादारण मनशान तें परवडना आमकांय परवडना कितें आमी झुट्टले कितें खातले कितें घराडेन सांबाळटले कितें गाडयांचे हप्ते आहा तेय कितले वाडयतले कितें आमी वाडयले आमकां रोखडें विचारतात पेट्रोल इतलें वाडलें ना मरे तुमगे इतली भाडें कित्याक आमी आतां जो 100 रुपया आसतना पेट्रोल 100 रुपया आसतना आमी पलतडीन 1.5 ते 2 रुपया घेताले आनी आज ते आमी एक 30 रुपया 20 रुपया म्हणले जाल्यार इतले पयशे कित्याक म्हणून विचारता कित्याक आतां हें जावपा तें जायेंच पूण इतली म्हारगाय वाडोवन आमकां मोदी म्हणटा आतां मोदी खरें मोदूली हें बरें आहा पूण म्हाका दिसता मोदी बारीक मनशांचेर विचार करिना हांव सांगपा म्हणल्यार मोदी बारीक मनशांचेर विचार करिना मोदी तर अशें दिसता कितें सगल्यांनी हें अशें तर मोदीन हें कंट्रोल करपा जाय आसलें कितें इतलें सगळें जावन म्हणजे आतां मायनिंगेचे जर बंद जावन प्रॉब्लेम जाता म्हारगायेचो वाडटा तरी आसतना लोक मतां कित्याक मारता दिसता मत कितें म्हणत एक तो हिंदूचो हक्क तो कितें आमी हिंदुस्तान म्हणटा आमी BJP मारताले थोडे काँग्रेस आमी BJP म्हणल्यार BJP अशें काँग्रेस म्हणल्यार काँग्रेस आनी कितें प्रॉब्लम हांगासर अशें प्रॉब्लेम कितें आसा जे तुमच्या ह्या मतदारसंघान तुमी फेस करता आनी ते जाल्ले जाय अशें
तुमकां उदक बिदक सगळें सारकें हय सारकें आमकां सगळें सारकें मेळटा हय हय लायटूच मातसो प्रॉब्लेम जाता हे सायडी मातशें बरें आमकां ते सायडी पडटा पलतडच्यान थंय मातशें लायटीचो बरो प्रॉब्लेम जाता हय आनी आमकां कनेक्शन तेणें फोंडेच्यान दिल्लें हांव हे सायडीच्यान ना तरी आमकां मातशें लायटीचो बरो त्रास जाता. आतां सद्याचे जे आमदार आसा हांगासरले जे निलेश काब्राल आसा BJPचे तुमकां कितें दिसता फाटल्या फावटी जेन्ना निवडून आयिल्ले न्ही आतां निवडून येता BJP म्हणून निवडून येता की निलेश काब्राल एज अ मनीस म्हणून निवडून येता? तागेलें तशें आसा काम कितें आसा सद्या तरी हांव पयलीं BJPचो आशिल्लो म्हाजें मत घेवपा म्हणल्यार हांव रणजीत काकोडकर रिटायर्ड टिचर हांव 2002 रिटायर जाल्लो अजून म्हाका जॉब मागीर भुरग्यांक जॉब ना मागीर पेन्शनाचेर संवसार चलता म्हाजी पेन्शन त्या 25 वर्साची चलता हांव तें वता सांगता करता करता म्हळ्यार जे गोश्टी खुबश्यो गोश्टी आयल्यो पयलीं रामराव आयलो मागीर शामराव आयलो हो आयलो म्हाका दिसता कितें आसा आतां कांय गोश्टी BJP लागून येवं शकता कित्याक BJP ऑन द वॉल दिल्ली कडसून भारतांत तेजें हें आहा न्ही असो लोक विचार करता की आतां मत दिवन हांगा मत दिलें की थंय फुडें ताका सेंट्रलाक कितें मदत जाय न्ही म्हणून BJP आसा आनी आतां काब्राल काम आसा पूण अशें तें कितें आसा कांय गोश्टी मऱ्यार रावूनच आनी रावचें आनी सामकें तेजें पडत तुमकां दिसता की BJP म्हणून मत BJP म्हणून लोक मारतात बाकी तुमकां कितें दिसता BJP म्हणून BJP म्हणून ताका मत मारतले कित्याक तो अदरवायज कितें आसा आतां खुबश्यो पार्टी जाल्यो न्ही म्हणटकीर त्या BJP म्हणल्यार इंट्रस्ट. म्हाका सांगा भाई फाटले कांय वर्साचे BJPचे म्हणजे हांगासर निलेश काब्रालेचे कारकिर्द कशें पळयतात? न्ही आतां कितें आसा तांणी कितें काम घेतल्यात कांय पेपराचे अशें येता कांय तेजे विरोधी पक्ष आहा ते कांय काम केलें ना म्हणटा तें आसात पूण तो काम करता तेजे कितें कांय प्रोजेक्ट घेतिल्ले आहा तांचे स्पोर्ट्साचे आसा राज्य कलाकार मंदिराचे आहा कला मंदिराचे आहा खुबशे प्रोजेक्ट करता तो पूण कितें सगळे अर्दवट उरल्यात हॉस्पिटल अर्दवट उरला अशें पेपराचेर येता आमकां दिसता की आतां आमी कितें करतले सादें आमी मतदार हॉस्पिटलूय म्हाका दिसता जाला पूण ओपन सगळें ओपन जालां सारकें जालां सकयल तेजेर उरता अशें हांव पेपराचेर वाचता रमेश पाटकरान दिल्लें आमकां ते विरोधी आमचे शेवटी अधिकार आमचो कितें आहा एक मत कडेन सरपाचें आनी आमी कांय उलोवंक शकनात हांव व्हडलें व्हडलें भाशणां करून कितें हांवें केलें म्हाका शेवटी कितें कोण तें जोडटलो बुडयतलो लास्टाक काडून म्हण हांव कोणाक विरोध करता आमचें आतां कितें आसता फक्त तें मत आसता मत दिवपाचें कोणाक तें आमी ठरयल्लें आसा एक आतां BJP म्हणून मत करता हांवें पयलीं MG आशिल्लो आतां BJP हांवें दुसऱ्या कोणाक मत दिना दॅट्स ऑल फिनिश. तुमी सरळ सांगता पूण BJP हांव एक्झॅक्टली BJP भारतीय जनता पार्टी. तुमी म्हाका सांगा कारकिर्द कशें पळयता निलेश काब्राल फुडें ना पयलींची कामां कशी पळयता? न्ही तांणी खूब प्रयत्न केल्यात हांगा डेवलपमेंट करपा खातीर आनी ते काम चालूय आसात खुबशीं आनी ती जातली इन कोर्स ऑफ टायम कितें जालें मदीं पॅन्डेमीक आयिल्ल्या कारणान सरकारा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन पयशे लिक्विडिटी नाशिल्ली तितली ती आतां लिक्विडिटी तयार जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ते पयशे आतां वेवस्थीत टायमार तांणी बरे कामाक तर वापरले जाल्यार जातले जावपाक जातलें. म्हाका सांगा विकास केलो म्हणटा सगळे जाण ह्या मतदारसंघान विकास जाला? तशें म्हाका दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार विकास म्हणजे जाता अजून पूर्ण जाल्लो ना कारण खुबश्यो गोश्टी जावपाच्यो आहात. विकास म्हणजे कितें आसा शेवटी मायनिंगेक लागून हांगा थोडे येता दुसरी गोश्टी कोरोना लागून खुबश्यो गोश्टी अडून पडल्यात आतां कोणाचो दोश कितें म्हणून म्हाका कळना पूण चडशे कोरोना लागून सगळे वेव्हार ठप्प पडिल्ले आहात आनी दुसरें मायनिंगा लागून आमकां ही एरिया सामकी बंद पडिल्ली आसात मायनींग करता म्हणून लोक म्हणटात काही हजारो येता भाई मायनिंगाचेर येता. म्हाका सांगा हांगासर विकास जाला विकास म्हणजे कितें खंयचे दृश्टीन पळयता ताजेर अवलंबून आसा. विकास म्हणजे कितें गव्हर्मेंटान काम केल्यात आनी ती कंप्लीट जाल्लें आसा आनी थोडी कंप्लीट जावची आहात कारण पयशांची अडचण आशिल्ली कारणान. म्हाका सांगा मायनींग इशू आमी आतां जेन्ना म्हणटा कुडचडे मतदारसंघान म्हाका चडून लागताय बी मायनींग इशू आसा हांगासर? आतां सद्याक कितें आसा तेन्ना मिटींग येतात ते लोक सांगतात त्या मायनींग जाय मायनींग ट्रक घेतिल्ले आसा लोकांनी पूण जावचें ना आमकां हाजे फुडें आमी कांय सांगूंक शकनात कित्याक हातूंतले विचार करणे लोक वेगळे आसात. आतां आसा खुबशे अडचण मागीर कांयशे फ्रेंड्स मागेले आसात तांणी ट्रक काडिल्ले ते अर्दा पडिल्ले आहात तांचे वायट दिसता म्हाका कारण तांणी सर्विसी ना कांय ना म्हणटकीर कितें आसा तांचे गोश्टी विचार करचो पडटा आमकां पूण आतां जातलें हें हांव कांय सांगूंक शकना. तुमकां कितें मायनींग इशू आसा? मायनींग इशू आसा म्हणजे कितें सगळें हे सांगवाडे पळय एरिया आसा ते ट्रान्सपोर्ट ताजें मेन आशिल्लें
ट्रान्सपोर्टाची इन्कम आनी ट्रान्सपोर्ट इन्कम मायनिंगांतल्यान येताले ते सद्याक मायनिंग बंद आशिल्ले कारणान ट्रान्सपोर्ट बद्दल बहुतेकशे डिझलवाले मेकॅनिकवाले टायरवाले सगळे लोकांक हें मेळना कितें मेळना मोमेंट मेळना. म्हाका एक विचारपाक जाय भाई तुमकां, मायनिंग हो इशू दोळ्या फुड्यान दवरून लोक वोटींग करपाक वयतले? ना तशें सद्या तरी कांय दिसना, कित्याक आतां लोकांचे कितें आसा आपले संवसार सोडून लोक कशे आपले चलयतातच. आमी चवथ म्हणटा चवथ शेवटी चवथ प्रत्येका घरा जालीच. चडशे लोकांनी आपली मत आतां विचार केलो आहा की आतां जावपा ना म्हणून. कारण म्हाका दिसता की हें सामकी सामकी आश्चर्य गोश्ट आहा ती. कारण मायनिंग हो इशू दोळ्या फुड्यान दवरतले? ना कारण ते कोण हें अशें ना. कारण कित्याक मायनींग आतां सादारण जें कमी जाय वतलेंच अशें लोकांची मनास निर्धार केल्लो आसा जाल्लो आसा. ते फुडें कांय ना. आतां सद्या कितें आसा सरकार लिक्विडिटी जाय सरकारा कडेन, पयशे खंयचे तरी येवपा जाय. आतां कितें आसा सद्याक म्हाका एज पर म्हज्या नॉलेजा प्रमाणे लोकां जे सद्याक गव्हर्मेंट बी चलयतात ते बोरोवींग करत चलत आसात. बोरोवींग आतां कितले तरी प्रत्येक म्हयन्याक 400 कोटी 500 कोटी लोन काडटात अशें म्हणटात. आमी काय इकॉनॉमिक्स न्ही. मग ते पयशे तांणी डेप्टा आसात ते भरपा खातीर मागीर कितें एक्टिविटी सुरू करपा जाय. आनी कितें तांणी लोकल पयलीं म्हणजे यूथ पळय आहा तांकां हें दिवपा जाय, एनकरेज करपा जाय, जॉब तयार करपा जाय, आतां इंडस्ट्री करपाक हें करपा जाय. बारीक बारीक धाकले रस्त्यार बसून ते कांय जावचें ना. लास्ट 2 क्वेश्चन विचारपाक सोदता भाई हांव. म्हाका एकूच सांगा, कितें हांगासर आनीक तुमकां कितें इश्यूज आसा जे तुमकां सॉल्व केल्ले जाय, कितें जाय तुमकां हांगासर आनीक? ह्या कुडचडे अशें पळयल्यार कुडचडेचे हे मोठ्या प्रमाणात बाजार हो. दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा बरो बस स्टँड बरो जावपाक जाय. कारण खुबश्यो गोश्टी हांगा चड गाडी हांगा येतात, सेंटर येता, बेळगांव वचपाच्यो गाडी आसतात. आनी जाता कितें हो बळकावपय समिती आहा, कांय बळकाव समिती बाजाराक हे मार्केट बळकायतात, ताका लागून खुबश्यो अडचणी येतात. कितें इश्यूज आसा हांगासर जे तुमकां? इश्यू हांगा तशी कांय अडचणी ना. पूण कितें आसा लोकां एक्टिविटी नाशिल्ले कारणान लोकां कडेन मोमेंट ऑफ मनी जायना न्ही. म्हणजे हांव कितें म्हणटा आतां हांगा सद्या मायनींग એટલે તો રેલવેઝ પळय आहा रेल्वेक हांगा तांणी कनेक्शन स्टार्ट जालें. आतां गोंयचें स्टार्ट म्हणल्यार आतां मेन अवय कालें कुळें आसा पूण हांगा साववाडी साकून स्टार्ट जाता. पूण हांगा तर मोटी तांणी एक स्टोर्स म्हणजे आनी ट्रान्सपोर्ट करून सगळे ऑल ओवर इंडियाची समज कितें कितें समज गंव तांदूळ हे आनी ते ऑल ओवर गोवा सप्लाय करपा खातीर हांगा तर डेवलपमेंट करत. सजेशन आहा तुमचें? हय बरोबर. भाई तुमी ट्रॅक म्हटलो म्हणून हांगासर कोल इशू किंवा डबल ट्रॅकिंग इशू हो आसा हांगा? न्ही इशू आसा ना अशें न्ही. पयलीं खुबशे विरोध जालो आहा, जातालो विरोध जालो. पूण कांय गोश्टी कितें आसा लोक कल्याणा खातीर कांय प्रोजेक्ट करचे पडटात. कारण ताका आमी कितें आसा आमी पयलीं कोंकण रेल्वे नाका म्हणटाले ते लोक कोंकण रेल्वे वतातच. हांगा हांवें स्वता दोळ्यान पळयलां. म्हाका त्या वर्सांक म्हणजे म्हाका 70 इयर्स मायज जालीं. हांगा विरोध करतात कारण विरोध कांय स्वार्था खातीर आसता. कांय लोक आपल्या सादोवपा खातीर विरोध करतात. शेवटी त्या गोश्टी वेवस्थीत चलतात. पयलीं हांगा बोटी नाकात समुद्राचे प्रवास नाकात ते येतात पूण ते चालू आहात. आतां हो कोल विरोध चलता. कांय गोश्टी म्हणटा हांगा चलतले आतां सगळे दृश्टी पळोवपाक गेल्यार लोकांचो विकास जावपाक कितें गोश्टी करच्योच पडटल्यो आपल्याक. हातूंत भितर कॉम्प्रोमायज खंय कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें. थोड्यांक फायदो जातलो कितें आसा ह्यो पळय गोश्टी आसात थोड्यांक लुकसाण जातलें थोड्यांक फायदो जातलो. पूण जावपा तें जायत न्ही. इन द लॉंग रन पळोवपा जाय. मनीस लोकवस्ती वाडटा आनी ते बाकीची तांकां रिक्वायरमेंट वाडटा सगळें वाडटा त्या प्रमाणे. तुमचें नांव? दिगंबर लक्ष्मण आडपयकर. भाई पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक आतां इलेक्शन जावपाचें आसा. म्हाका एक पयलो प्रश्न सांगात की फाटली इलेक्शनां जेन्ना जाली आतां निलेश काब्राल हांगासरलो आमदार आसा जो बीजेपीचो आसा. लोकांनी कितें म्हणून मत मारलें अशें की निलेश काब्राल म्हणून की बीजेपी म्हणून? तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता तेन्ना पयलीं 12 इलेक्शनाक तो निलेश काब्राल म्हणटा आमगे बीजेपीन आशिल्लो. हांव बीजेपीचो. हांव बीजेपी कॅन्डिडेट. हांव ते टायमाक हांव मंडळाचें सुद्दां आशिल्लो. आनी ते टायमाक आमकां परिकारान धोणान बी सगळ्या सावेकारान बी आपोवन मंडळाचें आशिल्लें म्हणटा आमकां थंय आपोवन येल्ले. तुमगे कॅन्डिडेट 12 हांव उलयतां 12 आसा. 12 इलेक्शनाक तुमी कॅन्डिडेट तुमगे कोण तो सांगा म्हणून. पूण तेन्ना हो आमगे काँग्रेसीन आशिल्ली न्ही. पूण हेणें मागीर कितें राजकारण घडलें हेणें अकस्मात काँग्रेस सोडली आनी हो बीजेपी येयलो आनी हेणी परिकारान ताका तिकेट दिवन हो बीजेपी 12 रावलो. 12 हो इलेक्शन आमी बीजेपी म्हणटा हेका हो बीजेपी येयलो म्हणटा हेका आमी मत मारून हो भरघोस मतांनी हेका निवडून हाडलो 12. परत 12 हेणें कांयच केलां. 12 वयल्यान आमकां 14 हेणें हें मार्केट पळय हें म्युन्सिपालिटी मार्केट ही पुर्तुगेजान बांदलेलें. तेज नंतर आमगे म्हागे शॉप आसा थंय
शॉप आसा म्हणटकीर हांवें 2019 सुद्दां ते मुन्सिपाल्टी ते टायमाक पंचायती हांवें लेटर केल्ली तुमगे बिल्डिंगेचें शॉपाचें हें आसा तें रिपेर करचें म्हणून हेणी केलेंच ना. आमचे कडल्यान भाडें घेयत रावलो हो आनी 12 हो जसो काब्रेल जसो निवडून येनाका हेणी 14 हो हेणी आमची सा फाट धरली. ते बिल्डींग मोडटा आनी काणकोण मोडली तशी ती मोडटली आनी तुमी लोक पब्लीक मरता म्हणून आनी 14 आमकां सामकें हें करून 14तल्यान मागीर 2015 आमी आमकां सामकें हेणें लेटर बी धाडून आमकां सामकें त्रास केले. हेणें दादागीर करून आमगेले लायट काडली आमगे दुकान थंय आसतना सुद्दां लायट काडली मागीर आमकां फायनल नोटीस धाडली हें केल्लें बिल्डींग मोडटा म्हणून. मागीर ते नंतर आमी कोर्टाक गेले कोर्टाक हेणें आमगेले ऑर्डर सुद्दां जाली हरशीं. मागीर हेणें 2018 कोर्टान ऑर्डर कितें काडली 2018 जानेरा 15 तारखेक आमी दुकानां खाली करून मुन्सिपाल्टी दिवपाची जालें आमी दिवपाची आनी तितून तेणें ऑर्डरींग घातलें कितें तेजे पयलीं तुमी प्लॅन एप्रुवल करून आमकां प्लॅन एग्रीमेंट करून प्लॅन दाखोवन एग्रीमेंट करून आमकां दुसरे कडेन शिफ्ट करून आमकां तुमी हें करपाचें. हेणें कांयच केलें ना. आमकां भायर काडले आनी हांवें सुद्दां एग्रीमेंटी ना कांय ना आनी हांवें सुद्दां ती बिल्डींग पळय तूं आशिल्ली तशीच फोटो मारून व्हरात आशिल्ली तशी आसा कांयच जावना मोट्ट जी पळय मोट्ट म्हणटा ती कांयच मोडना. आनी केन्ना भायर काडलेलें म्हणे तुमी आमकां काडल्यार 4 हय 2 काडल्यार भायर काडल्यार 2018 4 वर्सां जालीं. हय 4 वर्सां तुमकां भायर काडलें पण बिल्डिंगेचें कांयच काम करूं ना आनी एग्रीमेंट सुद्दां करूं ना आनी ती बिल्डींग बांदूंकूय ना कांयच ना. बरोबर. म्हाजो प्रश्न परत थंय येता तुमी 2017 इलेक्शन जे जालें न्ही तेन्ना बीजेपी म्हणून मत मारलें की निलेश काब्राल म्हणून बीजेपी म्हणून दोनी पावटी बीजेपी म्हणून मारला. हय हय. आतां दुसरो प्रश्न विचारता आतां खुबशे फावटी म्हणटात की विकास केलो ह्या मतदारसंघात विकास जाला विकास कांयच जावना. तेणी विकास केलो तो कितें विकास केलो तो खंय बिल्डींग बांदली म्हणून विकास न्ही. विकास जातलो जाल्यार दुसरी गोश्ट विकास जातलो जाल्यार सर्वीस दिवपा जाय कोणाकय कोणाचें बरें जाता तें पोट चलपा जाय न्ही. हेणी विकास केलो तो आपल्या स्वार्थाच विकास केला. विकास कांयच जालना कुडचड्यार. कशें पळयता तुमी फाटले 2 टर्म जे आसा न्ही कशें पळयता तांचे काय विकास कांय जालो ना. विकास आमकां पब्लिकाक विकास कांयच केलो ना तेणें. तेणें जो स्वार्थ केलो फक्त आपल्या स्वार्थ सादला. इलेक्शनाक जेन्ना वयतले न्ही मत मारपाक तेन्ना मायनींग इश्यू जो आसा म्हणटा मायनींग बंद जालें लोकांक त्रास जाले हांकां मारक वयतलें हें मारक वयतलेंच आतां पार्टी हय हांकां बीजेपी मारक वयतलें हय शुवर मायनीवाल्यान. आतां फाटले आमी जर झेडपीचें इलेक्शन पळयत तेन्ना हेच सांगलेलें की आमी तांच्या अगेन्स्ट काम करतले पूण झेडपीक सुद्दां बीजेपीकूच मत दिलें. पूण हेंगे पळय एक पॉलिसी आसा भाई पॉलिश पळय आसा ते कोतान हेंकां हे पॉलिसी वाटतली बीजेपी म्हणटा साम पॉलिसी एक ते केन्ना कोणा धरून कितें करपा ते जाणात. पूण लोक मागीर लोकां बाबडे थोड्यां बरें 100रांतले 10 जाण बरे विचारमत आसा 90 लोक आसा तांकां बाबा कांय खबर ना हे कशी टॅक्टीक करून लोकांक फटयता म्हणटा लोकांक काबर केलें म्हणटा. म्हाका सांग आनी एक इशू हांगासर आसा तो डबल ट्रॅकिंग कोल इशू तेजो त्रास जाता खंयचे डबल ट्रॅकिंग हेजे रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग आनी कोल इशू जो आसा पळय तो त्रास जाता ह्या सायडीक. कोल इश्यू जाताच कोल इश्यू म्हणजे सगळ्यांक पूण हे आयकना तुवें व्हडलें केलें म्हणजे इश्यू समज आतां हांवें उलयलें म्हाजे सारकेल्या खंयच्या हे व्हडली पार्टी न्ही त्यो कोलाची म्हणटा त्यो आनी मायनिंगा म्हणटा त्यो मागीर कितें हय त्रास जाताच. निलेश काब्राल जो आसा न्ही तो निलेश काब्राल एज अ मनीस म्हणून निवडून आयिल्लो फाटल्या फावटी काय बीजेपी म्हणून 3 फावटी येयल्या. 2 तो येयला अजून ही तिसरे फावट रावलो ना तो रावला पूण अजून येवंक ना. पूण ना तेणे येवन कितें तरी केलें बाकीच्यांनी कांयच केलें ना. पूण तो मनीस म्हणून निलेश काब्राल हे नांवाचेर ऑर बीजेपी म्हणून निवडून आयलो कितें बीजेपी म्हणून तो तेका पळोवन येयल्यात आनी बीजेपी तो काँग्रेसीक येयल्यार सुद्दां तो येता आसलो तेणे त्या भशेन मातशें कितें तरी केलां. पयलींच येयल्लो तेणी कोणें कांयच केलें ना. तो मनीस बरो आहा म्हणून आमी तांकां मत मारलेलें हेचे पयलीं आनी हेचे फाटल्यान आमगे काम केलें तेणें केलें ना. खुबशा फावटी डेव्हलपमेंट केला म्हणटा सगळे जाण. निलेश काब्राल किंवा हांच्यांनी फाटले जे आतां ताचे 10 वर्सां जालीं 2 टर्म विकास केला विकास कितें तरी केलें तेणें पूण सगळ्यांक कामांय मेळटलीं म्हणून लोक थोडे गाळी मारता. कामां सगळ्यांकूच कशी मेळटलीं थोडे पोस्ट येता मेळटा दिता तो वाटून बरें पूण कितें केलें तेणें पूण तेजे पयलीं कोण येयलें तेणें कोणें कांयच केलें ना दिसता म्हाका.
कितें तुमची कामां तुमकां जाल्ली जाय अशें दिसता कितें तरी हांगासर उरला कितें जाय तुमकां फुडें नेक्स्ट आतां आनी आमची खंयची करता आतां आमगे भुरग्यां काम खंय लायल्या पुरो जाला जॉबाक हय भुरगीं शिकता तांकां कितें कामां जाल्यार पुरो जालां म्हणजे हांगासर तुमकां फॅक्टरीज इंडस्ट्रीज तश्यो कितें जाय इंडस्ट्रीज करून ग्रॅज्युएशन करून फॅक्टरी इंडस्ट्री वचून कित्याक फायदो लोक अनपड आशिल्ले गव्हर्मेंट जॉब मरे फुडल्यान नसून आनी आमगे शिकोन भुरगीं बेकार रावन फायदो कितें ग्रॅज्युएशन करून फायदो कितें 5वी सोडपा आनी वचपा मरे फॅक्टरींक जॉब अशे बरे जॉब्स HR जॉब्स किंवा बाकीचे सुद्दां आतां कशे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज येतात तश्यो कितें काय म्हणटा हांगा वयली घाटी येवन तांकां गव्हर्मेंट जॉब मरे गोंयकाराक जॉब ना मागीर आमगे भुरग्यांक शिकोन फायदो कितें पयलीं घाटयां पयलीं तेंगे रेशन कार्ड इलेक्शन कार्ड सगळें रेडी आमगे गोंयकार कोण येयले आमकां कोण वळखनात वचोन फायदोच ना कितें वचपाचें कशें पळयतात तुमी कितें जाल्लें उलय सारकें उलयलें आनीक कितें जाल्लें ना म्हाका आनी कांय जालें ना तें उलयलें हांवें वयले घाटी हांवें धंदे करता म्हाजे फाटले हांव येयलो कितले 95 येयलो 95 डबल ट्रॅकिंगाचो किंवा कोल इशू कितें आसा तुमकां जाता कितें प्रॉब्लेम कोल इशू कसो दवरलो लागत जाल्यार इशू जातलोच कित्याक आमकां लागींच लागता थंय तेका आमी काय अडोवपाक शकना ते सेंट्रलाच्यान करता न्हू ते आमी कितें करतले तितून आमी फुडें सरतले आमचे फाटल्यान फायदो खातले बोलतोच फुडें सरोन फायदो कितें मेळपाक तें जावपा जातलेंच खंयच्यानूय पूण आमी धांवतले फाटल्यान तेंच्या पूण पयसो खातलो बोलतोच आमी बेश्टे नाचपाचें आमगे टायम मोडून आमगे काम कितें जातलें तेंवूय ना पोटा खातीर भोंवता तेंवूय ना तेंच्या फाटल्यान नाचून फायदोय ना मतदार राजा ह्या कार्यावळीन तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आमी शेल्डे हांगासर आसा कुडचडे मतदारसंघात आणि आमच्या बरोबर मानेस्त तुमचें नांव संजय जी नायक संजय बाब एक गोष्ट विचारपाक सोदता आतां फाटल्या फावटी जे इलेक्शन जालें न्ही 2017 2012 लोकांनी निलेश काब्राल म्हणून पळोवन मत मारले जे आतां आमदार आसा काय BJP म्हणून पळोवन मत मारले निलेश काब्राल म्हणून हांगा सगळ्यांनी सिलेक्ट हेका केला आमदाराक हय म्हाका सांग BJP म्हणून हे मानना BJP म्हणून निलेश काब्राल म्हाका सांगात आतां म्हणटात की सगळे विकास केलो म्हणटात निलेश काब्रालूय म्हणटा किंवा सगळे विकास जाला हांगा विकास हांगासो चडसो जावकूच ना म्हटल्यार जाता हांगा सिटीन जाला पूण आमच्या हांगा पंचायत एरियेन कसलोच विकास जावना म्हाका सांगा की फाटले कारकीर्द तांचे कशें पळयतात तुमी फाटले एकदां 2 टर्म जाले फुडलो पयलींचो टर्म ओके आसलो ह्या टर्माक तितले कांयच जावना सामको स्लो जाला पूण हांगा आमच्या पंचायतीन कसलेंच हे जावना अजून कांयच जावना म्हाका दिसता अशें खंयच्यो गरजो आसा तुमच्यो हांगासर पंचायतीक ज्यो तुमकां जाल्ल्यो जाय मेन म्हणटा ती लायटी प्रॉब्लेम लायट 2-2, 3-3 दीस लायटूच नासता मागीर पावसान ते पावर मिनिस्टर तो आमकां मेन प्रॉब्लेम होच जाता तरी लायट ना 3 दीस लायट ना म्हणजे ते रिजन कितें आसता म्हणजे असो वारो पावस जालो की पयलीं कामां करना न्हू पयलीं झाडां मारपा जाय नाल्यार अशें कितें फर्स्ट एड करपा जाय तें करना मागीर ताका लागून प्रॉब्लेम हो जाता पावसान आनीक कितें आसा हांगासरले इश्यूज आनी इश्यूज म्हणजे अशे रस्ते बिस्ते सगळे म्हणजे थोड्यांक आतां गटर ना सगळे रस्ते रे उदक येता अशें उदकाचे बीन प्रॉब्लेम आसा हांगा काय ना उदक सगळ्यांक उदक 24 hours आसा म्हाका सांगा हांगासर मायनींग इशू जो म्हणटा मायनींग बंद जाल्ल्या कारणानूय किंवा मायनींग चालू आसतना कितें इशू आसा मायनींग आमकां हांगा मायनिंगाचो कांय ना डिफरंट कांयच ना डबल ट्रॅकिंग कोल इशू कितें लागता ना आमकां कांय ना एक लास्ट क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय म्हाका सांगा की 1 ते 10 जर मार्क्स दिवपाचे जाले पॉयंट्स 1 ते 10 भितर 10 पैकी कितले मार्क्स दितले तुमच्या आमदाराक काम केलें आमच्या ताका 7 दितले ओके थँक्यू हे करपाक रेडी आहा पूण हेजे गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट येना अशें जालें तो एनी टायम आतां आपयला सुद्दां आतां येवपाक रेडी आहा पूण गव्हर्मेंटा कडल्यान हे जायना हालचाली कांयच जायना आमी मतां दिल्ले ते कित्याक निलेश काब्राल म्हणून दिल्ले आमी BJP म्हणून दिवना कित्याक आमकां खबर आहा हो आमचो मनीस काम करतलो म्हणून हो आमदार म्हणून आमी तेन्ना सिलेक्ट केलो पूण तांकां तुमी म्हणटा की गव्हर्मेंट जे सरकार आसा ते मदत करना ना सपोर्ट ना न्हू नाल्यार सगळीं पेंडींग कामां उरल्या हितुरली कुडचड्या वयली जे हे आसा म्युन्सिपालिटी हे काडपाक म्हणल्यार नाल्यार तूं हेज्या जॉगिंग ट्रॅक काडला तेंच्यांनी नाल्यार हो रवींद्र भवना सायडीन दुसरो हे काडला सगळें पेंडींग पडल्या बस स्टँड बांदपाचो केल्लो तोय पेंडींग पडलो हेल्थ सेंटरूय म्हाका दिसता हेल्थ सेंटर अजून जावना अशें आहा खुबशे प्रोजेक्ट पेंडींग उरलेले आसा म्हाका दिसता सपोर्ट मेळना प्रोजेक्ट व्हडले पेंडींग आहा सामके 5 बाई तुमचें नांव म्हजें नांव केजिटन फेर्नांडीस म्हाका एक क्वेश्चन विचारता सगळ्यान पयलीं आतां फाटलें इलेक्शन जालें न्ही 2
तेन्ना एज अ आतांचे जे आमदार तुमचे आसा निलेश काब्राल म्हणून मत मारले की बीजेपी म्हणून लोकांनी मत मारले, कितें दिसता तुमकां? आमी काब्राल बाब म्हणटा की आमी बाब म्हणटाय, कित्याक आमी तो सगळे वाटेन पावला. हांव मायनिंगां दितलो, मायनिंगां आमकां तेणें पळय हेल्प केला, तेणें कोणेंच केलें ना. काब्राल म्हणून हेल्प जाला आमकां, जे पॅकेज दिले नाल्यार जायते आमगे पळय मेळ्ळां तें काब्राल म्हणून मेळ्ळां. आनी पर्रीकार बाय आसतना काब्राल म्हणून तें आमकां काम जालां. बीजेपी म्हणून आमकां काम केन्ना केलें ना. आनी हे फुडें पासून आमी इतलें चिंताय, जो काब्राल म्हणून आमच्या गोड मारताय आनी काब्राल म्हणून आमच्या निवडून हाडटले. बरें, हांव आनी एक विचारपाक सोदता. आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा की खुबशा फावटी काब्राल म्हणटा आपण विकास केलो, डेव्हलपमेंट केलो. विकास जाला? विकास भरपूर जाला, भरपूर विकास जाला. तुमचे ह्या सायडीक? हय, हे सायडीक विकास भरपूर जाला. चोवपाक गेल्यार तुका आनी सांगपाक गोंय कोणा कोणी जाल्यार कोण सांगतलो, कोण ओपोजिशन. खंयचे एक 2-3 प्रोजेक्ट जर तुमचे मेजर अशे जाले, अशे कंप्लीट जाले अशे? मेजर आमचो हिंगा फायर ब्रिगेड म्हणटी एक बिल्डींग सामकी बरी जाली सारकी. तेजे उपरांत मागीर रोहित मोनाकोळ थिंगा टोटल ऑपोजीट हें आहा तितलें फुटपाथ, वॉकिंग फुटपाथ, वॉकिंग ट्रॅक तेंय केलें तेणें, रस्ते केलो आहाय. एक्चुली तो रस्तो आनी कसो जावपाचो न्ही, तें ऑब्जेक्शन हाडून लोकांक जाम म्हणून जालो तेका. पूण तरी तेणें म्हणून तें लोकांनी तेका दिलां करपाक ओपन इशू. नाल्यार एक्चुली जावपाचें न्ही प्रश्न तो. ओवरऑल तेजे कारकीर्द कशें पळयता फाटले 10 वर्सां 2 टर्म कशें पळयतात? लोक आमचे लोक जायते म्हणटाय हिंगा कोण येता तो 2 टर्म येता, 3 टर्मा येयना म्हणून. आनी हांव सांगू तुका 3rd टायम पासून काब्राल येवपा इतलें सामकें हें आहा तेका, सपोर्ट आहा. म्हाका सांगा, मायनींग इशू जो आसा आतां मायनिंगेचेर येता, कारण कुडचडे म्हणटा मायनिंगेचेर खूब डिपेंडंट आसा हांगासर. कितें इशू आसा आनी मायनींग इशू आसा हांगासर? पूण मायनींग इशू ह्या वाटेन लोक कामां भरपूर आहाय. मायनींग ते सायडीन पडल्या पासून सगळे लोक डिपेंडंट मायनिंगाचेर डिपेंड आहाय. मायनींग बंद पडलें जाल्यार हिंगा लोकांक डिफेक्ट हें जाता. आनी मायनींग हाड दिसान पळय मायनींग थोडें चालू जालां, तें थोडें सादारण अशें लोकांक मेळ्ळां ई ऑक्शनाचेर हेजेर. तेजें मातशें लोक ऑक्शन मातशें रिलॅक्स जाला. पूण तेजें इतलें काबार जायना. पूण सगळ्यांक बरें काम मेळटलें जाल्यार मायनींग चालू जावपाक जाय. पूण म्हाका सांगा, मायनींग सुरू जातली बघा आतां तर मूड दिसना गव्हर्मेंटाचो, कारण कितलींशींच वर्सां 2014 ते आतां पर्यंत सगळे मागणी करता की मायनींग सुरू करा म्हणून. जायना. तरी आसतना तुमकां दिसता की मायनींग हे इशूचेर वोट घालतले लोक? ना, हेजे खूब लोक दुखलो आहा. जेन्ना पळय मोदी पळय आमी पणजेन लोकांक भाशण दिल्लें, आमगेलो बॅकबोन म्हणटा तो मायनींग म्हणून. पूण तेका म्हाका दिसना आजून तेका बॅकबोन आहा वो ना. गेलो तो मोदी गेलो, मोदी वाटेन उलयता हांव. पूण काब्राला वाटेन आमी फूल सपोर्टर आहा, कित्याक आमी काब्राल आमगे करता. पूण मोदीन पळय आमकां प्रॉमीस दिवन गेलो तें आजून काम जालें ना. पूण हांव ओवरऑल बीजेपी मोदी म्हणटा आसतना बीजेपी उलयता तुमी. सो बीजेपीचो मुडूय दिसना की बाबा मायनींग सुरू जावपाक जाय, कारण कितलींशींच वर्सां जालीं करिना, दिश्टी पडटा सारकें. तरी आसतना लोक बीजेपीक मतां मारतले अशें दिसता तुमकां? प्रॉमीस दिता आहा तो आमकां. पूण आतां तेच जालो आहा आमकां पळय नॉलेज आहा त्या प्रमाणे सेंट्रल आहा पयलीं आमकां तो सांगताले सेंट्रला पळय गव्हर्मेंट आहा तो आहा जाल्यार हिंगा गोंयांत काम जातलें म्हणून. दोनी सेंट्रल आहा दुरी आसून जालें ना. पूण आतां पासून तो आमी काँग्रेसी हाडलें नाल्यार आपा हाडलो कोणाक हाडलो जाल्यार आमकां होच प्रश्न आमच्या तकली उबो जाता. तो आसून तेणी केलें ना आनी मागीर कोण करता काय म्हणून. सो फुडें येता भाई, कोल आनी डबल ट्रॅकिंग इशू आसा हांगा? कोला तो आमगे हे सायडीन सेलवण म्हणटी कोला इशू भरपूर आहा. पयलीं तेका लागून कोला लागून रामराव पडलेलो. कोल इशू खातीर ते पडलेले. आनी आजून तो परत सेम तो इशू येयलो जाल्यार तो हांव तुका सांगूंक शकना. कोल म्हणटा मेन म्हणटा लोकांगे कोला प्रश्न सॉल्व जावपा जायो. हय. आमी सद्या आसा पेडामोळ हांगासर कुडचडे मतदारसंघान, आनी आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा. तुमचें नांव? बोमो बाबू शेळके. म्हाका सांग, पयली गोश्ट आतां फाटले वयता मातसो, आतां सद्याचे तुमचे जे आमदार आसा न्ही ते निलेश काब्राल आसा बीजेपीचे हेजेर. तुमकां कितें दिसता फाटलें इलेक्शन जें जालें न्ही, निलेश काब्राल एज अ पर्सन निलेश काब्राल म्हणून जिखून आयले ऑर बीजेपी म्हणून जिखून आयले, कितें दिसता? निलेश काब्राल म्हणून अशें जिखून आयले. निलेश काब्राल एज अ मनीस म्हणून ते येता. आतां खुबदां म्हणटा की डेव्हलपमेंट जाला, डेव्हलपमेंट केला, विकास जाला हांगा? हय, विकास जाला. आमचे भुरगे कामाक बी भरपूर लागला हिंगा जॉबाक. अशें खंयचे 2-3 प्रोजेक्ट हांगासर तुमच्या एरियेन किंवा ओवरऑल तूं खंयचे पळयता अशें बरें तुका दिसता अशें? ओवरऑल म्हणल्यार आमचे हे रस्त्याचे लायटी बिटी घातलात. मेन पयलीं हायवे मेन रोडाचेर लायटी नाशिल्ल्यो, आतां लायटी बिटी आसात. रातच्यो येता वयताना लोकांक आतां कांय त्रास जायना. बरें अशें रातचे येवपाक वचपाक त्रास जायना. आनी कितें आसा ह्या ग्रावंड किंवा असो एक प्रोजेक्ट बीन?
आमचो आसा ग्रावंड म्हटल्यार आमचो कोमुल्ला ते आसता ग्रावंड कोमुल्लात पडटा पूण आमकां अजून पर्यंत कांय त्रास जाले ना अजुनी परत आमकां बरें खेळपाक मेळटा डेव्हलपमेंट करून दिला कितें तुमकां डेव्हलप म्हणल्यार अजुनी ग्रावंडार कांयच हें जालें ना पूण आसा तसो बरो आसा अजून पर्यंत पयलीं बरो आसा एज अ यूथ म्हणून कितें प्रॉब्लम फेस करता आसा सर्वीस जायत न्ही सगल्यांक बरोबर आमी सुद्दां ITI केला अजुनी सर्वीस ना म्हाका म्हटल्यार हांव ITI करून अजुनी बेश्टी बारीक बारीक काम करता अजुनी सर्वीस म्हणटी ना अशी एक बरी सर्वीस आशिल्ली जाल्यार हांव म्हाजें कितें घरा कडेन कितें त्रास आसता ते म्हणजे बरें जाता बरें सर्वीस आसलेलें बरें जातलें अशें दिसता आयिल्लें पूण सर्वीस ना म्हणून भरपूर त्रास जाता आतां सुद्दां अजून बेकार आसा पूण खंय सर्वीस आशिल्ली जाल्यार एक आवय बापायचो एक हेल्प म्हणून एक हांव भुरगो आशिल्लो करूं शकता आयलें म्हणून तुमकां त्या खातीर इंडस्ट्रीज बीन अशें तुमी सोदतात एक फॅक्टरीज इंडस्ट्रीज बीन फॅक्टरी इंडस्ट्री खंय जॉब आसलें जाल्यार एक खंय तरी बरी गजाल आसा मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आमी सध्या कुडचडे मतदारसंघाचें एरियेचें नांव कितें म्हळें काकुमड्डी आणि तुमचें नांव ऑस्टीन रिबेल ऑस्टीन बाब पयलो प्रश्न विचारपाक सोदता आतां हांगासरले प्रेझेंट MLA आसा ते BJPचे निलेश काब्राल तुमकां कितें दिसता निलेश काब्राल म्हणून जिखून आयले की BJP म्हणून जिखून आयले कितें दिसता तुमकां एक्चुअली निलेश काब्राल म्हणून जिखून येयल्ले BJP म्हणून कित्याक लायक फॉर एग्जांपल आतां आमच्या लिगो वाड्यान BJP तेश कोन्न पयले असो म्हणल्यार लायक आमी आमच्या भुरग्यांना जिल्लो लायक आमी काँग्रेसी आमी डॅडी सांगताली काँग्रेसीक आसा म्हणल्यार लायक निलेश काब्राल एक पर्सन लायक तेजी पर्सनॅलिटी लागून तो जिखून येयलो नॉट लायक बिकॉज ओके सेकंड क्वेश्चन हांव तुका विचारपाक सोदता आतां खुबश्या फावटी म्हणटा की म्हणजे सगळे आमदार म्हणटा आनी तुमचो आमदार की विकास केला डेव्हलपमेंट केला विकास जाला रोड सोडून आनी कांय जालो ना विकास जाला म्हणल्यार लायक कितें जाता न्हू इम्प्रुवमेंट कितें जाता डेव्हलपमेंट कितें जाता ओके चल फॉर एग्जांपल केलें फॉर एग्जांपल हिंगा कितें बांदलें आतां तुमी सर्कल चोयलो आसतलो थिंग तो बांदलो तेमी डेव्हलपमेंट केलोलें बरें केलोलें पूण मेंटेन करता मेंटेन करून जाय कळ्ळें न्ही मेंटेन करपाक बांदलें म्हणून जाता मेंटेन करूंक जाय बरें हांगासर एज अ यूथ हांव तुका विचारपाक सोदता प्लेग्रावंड्स म्हण किंवा एज अ हॉस्पिटल म्हणा अशे कितें प्रोजेक्ट्स आसा तुमकां म्हणल्यार आमच्या हितून तुमचे किंवा तुमकां लागीं खंय पडटा अशें हॉस्पिटल आसा ओके म्हणल्यार खेळपाक जागो ना ग्रावंड आहा म्हणल्यार एकू आहा थिंग आहा मुखार म्हणल्यार नॉट कळ्ळें डिसेंट लायक तितलें हें ना ओके फाटले 2 टर्म निलेश काब्रालाचे कशें कितें पळयता काम ताचें तितलें हें ना अशें म्हणल्यार फर्स्ट येयलो तेन्ना तेणी लायक कितें केलोलें मागीर सद्या कांय कमी जालें म्हाका सांगा मायनींग जो इशू आसा पळय मायनींग तो हांगासर त्रास जाता मायनींग इशू हय लायक कोणाक ते सफर जाले आसता न्हू कोणा मायनींग कोण तेंगेले हे मायनिंगाचेर सपोज ते डिपेंड जाले ते सफर जाले आसतले पूण ताजो इफेक्ट कितें आसा की बाबा लोक प्रॉब्लमान बीन आसा मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान जाय मायनींग सुरू जाल्ली लोकांक तशें करून आयडिया ना कित्याक मायनींग स्टार्ट जाली जाल्यार लायक कोण हे मायनींगचे डिपेंड आहा तांकां फायदो म्हणल्यार कोण फॉर एग्जांपल आमी आमकां मायनींग चलता हिंगा ना न्ही कित्याक फाटलीं हे वर्सां चलताली मायनींग आनी तेतून आमी कॉलेजी वयताले सो ब्लॉक पडटाली हें पडटाली तेन्ना आमकांय त्रास जाताले कॉलेजांनी ओके तूं कितें शिकला म्हटलें तुवें 12 केलें ओके म्हाका फुडलो एक प्रश्न विचारपाक सोदता आतां तूं म्हळ्या की कितें तुमकां जाल्लें जाय हांगासर तुमकां दिसता की बाबा हे प्रॉब्लम आसा हे सारकें जावपाक जाय किंवा थोड्यो इंडस्ट्री ग्रावंड कितें जाय तुमकां प्रॉब्लम्स आसा तुमकां जाय हांगासर कितें तरी बाबा सॉल्व जाल्लें जाय किंवा एक प्रोजेक्ट्स जाय अशें जॉब्स जाय मेन थिंग म्हणल्यार एक्झॅक्टली जॉब्स जाय आनी लायक क्लिननेस जाय निवळसाण कळ्ळो काय न्ही कित्याक लायक आतां तुमी चोवपाक गेलो फॉर एग्जांपल तूं युरोप गेलो खंय गेलो जाल्यार तेंगे मेन थिंग आसता कितें निवळसाण आसता कळ्ळो न्ही हिंग ती आसना कळ्ळो न्ही कोण मेंटेन करूं सोदना इवन फॉर एग्जांपल हांव बसून हांव खंय गेलो बोल्सां काडलें उडयलें तशें करून जावपाक जायना कळ्ळो काय न्ही कितें मेंटेन आसता क्लिनलीनेस एक तर बाबा गव्हर्मेंटान ताका एक प्रॉपर प्रोसिजर हे आसतात प्लस लोकांनी म्हाका दिसता समजोवपाक जाय डस्टबीन आसा तातूंत उडोवपाक सगळे गोश्टी आनी अनएम्प्लॉयमेंट म्हाका दिसता मेजर फॅक्टर आसा चड सारको चड आसा न्ही खूब जाणां युथां कडेन उलयलो पाव तेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट फॅक्टर म्हाका खूब कडेन दिश्टी पडलो आनी जर अनएम्प्लॉयमेंट फॅक्टर आसा जाल्यार ताचेर बेगेंतल्या बेगीन काम करप गरजेचें आसा कारण यूथ आर द फ्युचर ऑफ द नेशन आनी जर फाल्यांचें फ्युचर आमी जर आतां जर सेक्युअर करतले जाल्यार यूथ जे आसा तांकां बरी मार्ग दाखोवप भरपूर गरजेचें तांकां जॉब मेळपाक जाय आनीक कितें आसा तुजे तकलेन प्रोजेक्ट्स बीन अशें तुका जाल्ले जाय अशें
प्रोजेक्ट कांय फायदो ना न्ही तुका सपोज तुका डेव्हलपमेंट जाल्यार कितें तुका पयलीं जॉब जाय तुगे जॉब नाल्यार तूं डेव्हलपमेंट तुका जातलो कळ्ळो काय न्ही आतां आय अप्रिशिएट यू कारण तू ह्या दनपारच्या काळार तुझे शॉप चलयता अँड आय रियली अप्रिशिएट कारण जास्तशे यूथ पहिला काम नासल्या कारण आपूण खंयचे तरी हेजेर वयता बट थँक्यू तू एक बरी मार्गूय दाखयता बट येस अनएम्प्लॉयमेंट जर आसा गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालपाक जाय हाजेर इलेक्शन लागीं पावला फेक प्रॉमिसीस नाका जस्ट भुरगे आसा तांचे आयकात तांकां जॉब दियात इतलेंच मागूं शकता हांव तुमकां खंय ना खंय तरी इंडस्ट्रीज म्हणा किंवा बाकीचे खंयचे तरी सॅक्टरांनी तांकां जर जॉब मेळत जाल्यार ते म्हाका दिसता बऱ्या तरेन आपलो फ्युचर सॅक्युअर करपाक शकतले नो डावट बिझनस तर करतलेच बट तांकां त्या तरेन फंडिंगूय जाय आसता आयज ज्या तरेन तो शॉप चलयता कदाचित फाल्यां जर फंडिंग मेळत जाल्यार बऱ्या तरेचो एक बिझनस सुरू करूं शकता मतदाराच्या ह्या कार्यावळीन आमी सद्या कुडचड्या हांगासर आसा आपका नाम ब्रजस्वरूप वर्मा सर जी आप यहीं पे रहते हैं आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं अभी इलेक्शन आने वाला है गोवा का आप यहाँ के एमएलए जो है जो नीलेश काब्राल जी उनका जो 10 साल का या फिर 2 टेन्योर का जो कामकाज है कैसे देखते हैं आप ऑलमोस्ट ठीक है देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ उन्होंने भी कहा कि विकास करते हैं विकास किया है यहाँ पे विकास हुआ है हाँ विकास अपने बेस पे उन्होंने किया है कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे माइनिंग स्टाफ हुई है जो कुछ स्टाफ हुआ है जिसकी वजह से शायद स्लो हो गया है लेकिन अपने बेस पे किया है अच्छा माइनिंग जो इशू है यहाँ पे माइनिंग इशू इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है अभी आप हाँ माइनिंग इशू है इतने लोग बेरोजगार हैं जैसे मेरा जैसा आदमी मैं 31 ईयर्स बैक आया था और 31 ईयर्स से मैं अभी 6-7-8 साल से बेकार हूँ मैंने कर्नाटका जस्ट ज्वाइन किया है वहाँ समथिंग अमाउंट देते हैं पेट चल रहा है करके लेकिन यहाँ पे कुछ माइनिंग इसी के होप में हम लोग बैठे थे कि अभी चालू होगा गवर्नमेंट कंटिन्यू बोलती है अभी चालू होगा मैं क्या बोलता हूँ अगर नहीं चालू होना है तो गवर्नमेंट को सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि डिसकंटिन्यू माइनिंग इन द गोवा अप टू 100 ईयर्स अप टू 50 ईयर्स अगर करना है तो उसको सही टाइम से सही प्रोसीजर लेके करना चाहिए लोगों को आस नहीं रखना चाहिए ये बहुत गलत तरीका है जो रखे हुए हैं लोग 10 साल से 8 साल से देखिए 2012 में लगभग ऑलमोस्ट माइन बंद हो गया था और आज भी वही पोजीशन है आज भी मतलब सिचुएशन सही नहीं कि अभी भी 2 साल या 3 साल में माइन चालू हो जाएंगे अच्छा, एक बात मैं आपको पूछना चाहता भाई माइनिंग के ऊपर इतना जो परेशानी हो रही है इतने जो लोगों को असहायता हो रही है तो क्या लगता है माइनिंग इशू है और वो इशू सामने रखकर या फिर वोट करेंगे या फिर नहीं वोट करेंगे क्या लगता है नहीं अब तो ऑलमोस्ट वो ऐसा हो गया है करके जब बहुत दिन लोग ऐसी इस परिस्थिति में रहते हैं तो लोग अपने आप में सफ़र करने लगते हैं अपने आप को संभालने लगते हैं कोशिश करने लगते हैं जैसे हमारा जैसे लोग बाहर थोड़ा सा कर रहा है या हम लोग बहुत ज़्यादा जो लोग थे एक्चुअली मैं स्पेशली बाहर का हूँ लेकिन 31 ईयर्स पहले बैक आया था 90 में आया था लेकिन इतने साल हम लोग करके एक होप थी कि हम लोग चलो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे लेकिन वो होप सब खत्म हो गया करके तो अभी जो है एजुकेशन का होप सब खत्म हो गया एक बच्चे को हम लोग अच्छी एजुकेशन नहीं देते केवल उनसे एक ही आशा करता हूँ कि अगर दोबारा कोई आए जो भी आए तो इस एरिया में एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी कर सके वो करना चाहिए और क्या प्रॉब्लम आई तो लोग कर नहीं पाए हॉस्पिटल तो ऑलमोस्ट ठीक हुआ है लेकिन उसमें अभी डॉक्टर और मेडिकल का चाहिए और डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए वो अभी थोड़ा उस लेवल पे नहीं है लेकिन हॉस्पिटल जो मैंने लास्ट टाइम उनको बोला था करवाल जी को कि हॉस्पिटल जो है आपको बड़ा लाना चाहिए क्योंकि हमारा मडगांव के अलावा और पंजिम के अलावा यहाँ पर इस एरिया में कुछ नहीं है वो एक हुआ थोड़ा इम्प्रूव हुआ एटलीस्ट कम से कम इम्प्रूव हुआ लेकिन अभी एक ही चीज़ यूनिवर्सिटी चाहते हैं या फिर विद्यालय कोई चाहते हाँ जो लोग मडगांव और पंजी भगते हैं कि इतना दूर क्यों भगना पड़े यहाँ के लोकल बच्चों को चलो मैं तो बाहर का आदमी हूँ आज नहीं तो मैं अपने बच्चे को लेकर कल चला जाऊँगा लेकिन जो लोकल पीपल हैं जो यहीं से हैं उनको मडगांव एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है नहीं तो पंजी जाना पड़ता है वो प्रॉब्लम है ना अच्छा कॉलेज चाहिए यहाँ पर IIT आ रहा था उसको लोगों ने नकार दिया या ये लोग ही नकार दिया पॉलिटिशियन ने नकार दिया क्या किया मालूम नहीं है ला नहीं पाए लोग तो वो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते थे उसे क्रिएट होता था वो भी नहीं किया लोगों ने 1 ते 10 जर मार्क्स दिवचे जाले 1 ते 10 पर्यंत तुमचे आताचे जे आमदार आसात त्याचे काम फाटले 2 टर्म पळयत जाल्यार कितले मार्क्स दितले हांव ताका 7 मार्कां कंटिन्यू 7 तुम्ही बरोबर ताका ताणी काम केलं 8 म्हणटा 7 आणि 8 मार्क्स म्हणल्यार सद्याक सध्या 10% जाता 1 ते 10 हेच्यापर्यंत 10 पैकी कितले मार्क्स दितले 10 तुम्ही कितले दितले 8 9 दिवं शकता 10 ना मातशें चुकी जाता न्हू सगळें हांव निलेश 10 वर्गांत म्हणलें जाल्यार हांव खबराला 10 to 10 म्हणना पूण 8 ते 9 तरी ताका मेळपाकूच जाय कारण तेणें काम तेगे कामाची क्वॉलिटी दुसरे भाशेन
तो कोणाक दुस्मान पळयना आनी आपल्या ऑपोजिशन पळयना सगळें काम कोत्ता हें आमचें पळयलां आमी तेगेले सपोर्टर अशे पयलींसान पूण आमगे काम कांय जालें नाय आनी आमी कोणाक कामाक लायलें नाय आमी तर आसा आमकां तेजे आमी वायट कांय उलय नाय पूण आमकां दिसता लोकांय काम केलें ती आमगे काम केलें म्हूण 10 out of 10 9 ओके आसा 5 out of 10 5 50-50 मतदार राजा ही कार्यावळ सोपयता आसतना आमी सध्या कांय गजाली तुमच्या मुखार करपाक सोदता ते म्हळ्यार आयज सगळे जे हांगासरले मतदार आसा तांचे कडेन उलयले यस एक गोश्ट नक्की फर्स्ट टायम एवर आमी जी इतली भोंवल्या एक 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आयचो हो 5 जाल्यार एक गोश्ट नक्की की विकास दिश्टी पडलो म्हणू शकता खंय ना खंय तरी जायत्या लोकांनी हांगासर विकासा बद्दल सांगलें म्हाज्या फाटल्यान दिसता ते सर्कल रस्तो अंडरग्रावंड केबलिंग म्हणजे लायट जी आसा इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड म्हाका दिसता हांगासर खूब बरी एक येवजण आसा ती केल्ली आसा हेल्थ सेंटर जे आसा ते रिनोवेट केल्ले आसा बऱ्या तरेन थोड्या दिसांनी सुरू जावपाचें आसा फायर स्टेशन आसा ते अपग्रेड केल्ले आसा अशी जायतीं आनी कामां आसा जी हांगासर लोकांनी दाखयली आनी जाल्या म्हणून सांगली एक फॅक्टर जो आसा तो युथान बाबतीन यूथ जे आसा तांच्यांनी एक नाराजगी व्यक्त केली की एम्प्लॉयमेंट हांगासर सारकें ना म्हणून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक ना किंवा एम्प्लॉयमेंटा बाबतीन तांकां हेल्प करूंक ना कांय यूथ आशिल्ले ऑफ कॅमेरा म्हणजे कॅमेराचेर न येता तांच्यांनी खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो की आमकां फक्त एम्प्लॉयमेंट जाय आशिल्लो आनी तेंच मेळोंक ना ह्या आमदारा कडल्यान अशें म्हाका दिसता की ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर फॅक्टर पळयत जाल्यार ह्या इलेक्शनाक आनी खुबश्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या बरोबर आयज ही कार्यावळ करता आसतना हांगासरले स्थानीक जे रिपोर्टर मयूर नायक जे आसा ते आशिल्ले मयूर वेलकम आमी सोंपयता आसतना आयचे जे सगळे लोक उलयले पळय तुका कितें दिसता कितें आउटकम जावं शकता कितें दिसलें तुका पळय सचिन कशें जाणा एवरी टायम आमी पळयला आसा 3 टर्म हांगा कोणूच जालो ना 2 टर्म जाता की तो डिफीट जाता आनी येता पूण आतां तुमी सर्वे आमी जे गेल्ले तेन्ना सर्वेक आमकां अशें दिसून येयलें कितें एक पॉझिटीव सिग्नल काब्रालाक मेळटा पूण हांगा जेन्ना पोजिशन पळोवपाक गेले जाल्यार आमी पळोवपाक गेल्यार हांगा अशें आसा हांगा 3 जाण आसात 3 जाण म्हळ्यार 2 जाण डायरेक्टली आसात जे काँग्रेस तिकेट सोदतात आनी एकटो अशें आयकूं येता तोय सोदता अशें म्हूण आयकूं येता म्हणटकीर मेन म्हळ्यार कशें जाल्यार काँग्रेस तिकेट कोणाक मेळटली तितून बोळा भितर आतां MGP एक कॅन्डिडेट तयार आसा हांगा आम आदमी पार्टीचो आसा RG आसा म्हणजे सगळे कॅन्डिडेट आसात जे काब्राला उडयता म्हणटात आनी मेन म्हळ्यार कितें आसा हिंगे भितरलो आतां कोण येतलो पळय हें मुखार कळटलें कित्याक आतां लोकांक आमी मेळ्ळे गेल्यार त्या लोकांनी खूब जाणां आमकां पॉझिटीव म्हळ्यार कितें 10चे 8 मार्क्स काब्राला दिता जाल्यार एवरेज जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता 7 ते 8 अशेच मार्क्स दिल्ले आसा अनएम्प्लॉयमेंट इशू कसो पळयता तूं कारण खुबशे युथां कडेन उलयतना अनएम्प्लॉयमेंट मेजर फॅक्टर दिश्टी पडटा हांगासर कसो पळयता तूं अनएम्प्लॉयमेंट तुमी पयलें आसतलें गव्हर्मेंटान जे जॉब काडपाची तयारी केल्ली ती पयलींच डिले केल्या म्हणजे आतां ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार आतां जॉब काडल्यात आतां लोकांक कितें जालां जॉबाचेर खूब जाण डिपेंड आसा म्हळ्यार कितें फॅमिली डिपेंड आतां कितें कोवीड येयलें मदीं कोणे खूब जाण जॉबा वयले भायर पडलेले आसा म्हळ्यार जॉबाक काडलेले प्लस मायनींग फॅक्टरूय मायनींग हांगा मायनींगच चलता हांगा खूब जाणां ट्रक आसलेले तेय बंद पडले ट्रक अशें न्ही गॅरेज आसात तशेंच हॉटेल चलतालीं थोडी टायराची आसलेले ते अनएम्प्लॉयमेंट तयार जाल्ली तें आतां जॉबाची म्हळ्यार कशें जालां आतां भुरगीं शिकल्यात पूण भुरग्यांक जॉब मेळना आनी शिक्षण म्हळ्यार कशें जालां थोडी कितें जालें BA जालें अशें न्ही MA केल्या कोण MSc कोण टिचर B.Ed केले आसात पूण हांगा लास्ट कितें आसा जॉब मेळना जॉब इम्पॉर्टंट हो सगळ्यांचो आसा आनी एक तर जॉबाचें सोल्युशन तर निलेश काब्रालान काडलें जाल्यार मोठे फॅक्टर ताका फायदेबल जावंक शकता पूण लास्टाक कशें आसा मतदार हो राजा मतदार थारायतलो की तांकां कितें जाय कोण जाय कसो कॅन्डिडेट जाय कसलो कॅन्डिडेट जाय आनी तो थारायतलो फुडल्या इलेक्शनाक कोण निवडून येतलो तो पूण आयच्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी हांव तुमच्या मुखार पावयल्यो कुडचडे मतदार संघांतल्यान फुडल्या आठवड्यान आनी एक मतदारसंघ घेवन तुमच्या फुड्यान येतले तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट देव बरें